ही एक आयज आमच्या जवळ जवळ म्हणजे 2-4 म्हयन्यांनी मडगांव म्युनिसिपालिटीची मिटींग जाली आनी ताजी एजंडा मातशें भरपूर आशिल्लें. एजंडा खंय गेलें सगळे आमचे पयलींचे सगळे मिटींग जाले, सगळे मिटिंगेचे मिनिट्स एप्रूव जाल्यो आनीक प्रोवायडींग एक म्युनिसिपल बिल्डिंगेचे जे ऑलरेडी प्रोसेस सगळं जाल्ले कडेन आहा म्युनिसिपालिटी रिनोवेशन ताजें आमी आज रिनोवेशन घेतलें. म्हणजे ऑलरेडी हांवें तुमकां आतां सांगता तशें फूल आमी रिनोवेशन करता मडगांव म्युनिसिपालिटी. हायड्रोलीक कार पार्किंग जे पार्किंग आसा ताजें आमी आज रेजोल्युशन घेतलां. ते ऑलरेडी आमी फंड 5.5 कोटी ऑलरेडी डेपोजीट केले कडेन दी सुद्दां आनी 4.5 कोटी ऑलरेडी आमी 4.5 कोटी ऑलरेडी आमी 14 म्हयन्याचे पयशे दवरले कडेन बॅलन्स तेय आमी डेपोजीट करतले. दुसरी गोश्ट म्हळ्यार आमी एक 4 गाडयो ऑलरेडी आमी पयली प्रपोजल धाडली की 4 नवे ट्रक घेवपाचे. तातूंत भितर आमी एक एमीन एक सजेशन केलें म्हणजे आमी म्युनिसिपालिटीचो नवो पेंट मारला. सो तोच पेंट म्हणजे ताजो रेप्लिका आमी सगळ्या म्युनिसिपालिटी व्हेकल्स आसा पळय म्युनिसिपालिटी जो कलर आसा त्या कलरान म्युनिसिपालिटी ट्रक्स जे आसा व्हेकल जो गार्बेज व्हेकल्स तो पेंटींग ताजो करचो अशें कडेन घेतले कडेन आसा. सनसडार आमचे पयर ऑनरेबल युडी मिनिस्टरान आमचे ते ब्युटिफिकेशन करून झाडां रोमान तांचे एक्सपोज फॅक्टरी आमी आज अप्रुवल घेतले कडेन आहा. आनीक बाकीचे एक प्लांट 15 टिपी म्हणजे 15 टनाचो प्लांट आमी गव्हर्मेंटान म्हणजे हाजे गॅडान आमकां जे प्रपोजल दिल्ले कडेन आहा ताजोय आमी सेटअप करपाचो प्रपोजल सनसडार घालपाचो ताजें आमी एक एप्रुवल घेतले कडेन आसा. आनी गाडयांचे कितें आं गाडी ना ओल्ड बस स्टँड आसा पळय गाड्याचे पळय पयर एक कोण तरी मॅसेज स्प्रेड केली की 70 गाड्या आमी ओल्ड बस स्टँडाचेर बांदता म्हणून. थोडे कशे आहा थोडे पयलीं प्रपोजल बाबा कितें आमी स्टडी केलें हें समजुनूच केला. बेश्टेच उलयता की 70 गाडी थंय ऑलरेडी 70 गाड्यो आसात. फातिमा स्कुलाचें कंपाऊंड आसा पळय ताका तेकून एक 25 गाडी आसा. पुलीस स्टेशनाचे ऑपोजीट एक कडेन 10 गाडी आसात. भितर सायडीन एक 9 गाडी आसात. आमलेट पाव गाडये एक 10 आमलेट पाव गाडी आसात. आमी तो ओल्ड बस स्टँड गव्हर्मेंटाच्या हातून खर्चा भितर जे गव्हर्मेंटाक प्रपोजल तो आमी ते हें करपाक सोदता ते एक प्रोजेक्ट कितें ते डेवलप करपाक सोदता. आनी तातूंत भितर हांवें कितें म्हणलां हांवें म्हज्या आमदाराक आनी कावन्सिलाकूय सांगलां की जी आमची गोंयकार भाव भयणां थंय सकाळ फुडें केळी भाजी बिजी घेवन येता पळय तांकां एक बसपाचो खंय कसो तरी अरेंजमेंट करता. कारण ते लोक सामके कश्टाळू लोक ते कितें तरी रोयतात पिकयतात आनी सकाळ फुडें हाडून आमच्या मडगांवकारां लोकांक हें आसा की आमी हाफ डे आसा आनी ते बाकीचे प्रॅक्टीस करता फूल टायम आमकां दिवंक शकना. ताणें जाल्यार ताणें एप्लाय करपाचें आनी फूल टायम दिवपाचो म्हणजे फूल टायम एडवोकेट म्युनिसिपालिटी बसपाचो जो टायम आमकां दिवंक शकता. कळ्ळें न्ही. हें आमी सगळें डिसायड घेतले कडेन आसात. आनीक बाकीचे थोडे आमी हेजे सुलभ इंटरनॅशनलाचे तांकां आमी ते 8,500 फारीक करता. आनी एक रिक्वेस्ट करूं आमी ते 8,500 पयशे पावना आमकां एक 1,500 वाडून आमकां 10,000 दिवपाचे अशें आमी हें घेतले कडेन आहा. कळ्ळें न्ही. आनी अशे बारीक बारीक प्रपोजल ते काही कावन्सिलराचे आमचे डेवलप बारीक कितें आसा ते मोठे रेजोल्युशन म्हणल्यार लिगॉटी पे पार्किंग इंट्रोड्यूस करता. आनीक पे पार्किंग करपाक तुमी 5 जागे आयडेंटिफाय केल्या अशें म्हणून हें केलां तें मातशें सांगचें. न्ही 5 जागे म्हणल्यार ताणें सद्याक 5 जागे डिटेल म्हजे कडेन येवना केले ऑलरेडी तांच्यांनी कितें केलां तांच्यांनी खुबशे पयलीं जागे येयले पूण ताणें मेजर खंयचे पयलीं 5 जागे ते करतात पयलीं मागीर तो म्युनिसिपालिटी सरावंडींग तो लोहिया मैदाना कडलो आनी अशे 4-5 जागे आसात. आनी आमी म्हणलाय बी हांगा की पणजे खंय ते 4 व्हिलरां 20 रुपया घेतात आनी 2 व्हिलरां 10 रुपया घेतात. आमी म्हणलां 4 व्हिलरां 10 रुपया घेवचे आनी 2 व्हिलरांक 5 रुपया घेवचे. हे म्हणजे एमी जेन्ना म्युनिसिपालिटी आमचो म्युनिसिपालिटी दिवपाक आसा जेन्ना कुडचरी म्युनिसिपालिटी आशिल्लो ताणें तो फाटले 2-3 दीस पयलीं ताणें तो इम्प्लिमेंट केलो 5 रुपया 2 व्हिलर आनीक 4 व्हिलराक 10 रुपया पर अवर अशें मॉनिटरींग आमी ते टेंडर करचें पडटलें. पण हायड्रॉलिक येता कितलो फ्लोर येतले ते तुमगे 4 फ्लोर 4 ग्राउंड प्लस 4 पार्किंग सोल्व जातलें. हय बरें भाशेन करता. आनीक थोडे आमी प्लेसीस तातूंतय आमी प्लेसीस थोडे आयडेंटिफाय बारीक प्लेसीस थोडे आयडेंटिफाय करता. म्हणजे हांवें सजेशन कशें दिलां पार्किंगाचें मडगांवा भितर अशे प्लेसीस आयडेंटिफाय करपाच्यो कशें आसा पळय. पार्किंग म्हणल्यार एक खंयची 10,000 स्क्वेअर फीट जमीन घेतली ती एवेलेबल काय मडगांवां ना. थोड्यो प्लेसीक हांव सजेस्ट करता ट्राफिकाक फॉर एग्जाम्पल आमगे एरिया नंबर 1 थंय एक
20 गाडी टू व्हिलर पार्किंग जाता ती येयल्या पार्किंग झोन म्हाका डिक्लेअर करपाक ते फॉर एक्झाम्पल बी प्लेस हांव प्लेसीचें नांव घेना बी प्लेस थंय एक समज 15 मोटरसायकली पार्किंग करपाक चान्स पडटा ती आयडेंटिफाय करपाची फॉर एक्झाम्पल प्लेस सी थंय एक 5 4 व्हिलर पार्किंग करपाक पडटा ती पार्किंग अशें बारीक बारीक कित्याक मडगांव सिटी सामकी एक म्हाका तेंकून आहा सगळें घरां बिल्डिंग्यो शॉपां सगळें हांगा ओपन स्पेस अशी क्लियर तितली ना सो ते तातूंतल्यान ते एडजस्ट करचें पडटलें पार्किंग कळ्ळें न्ही सो अशें बारीक 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 करून तें करचें पडटा ओके येस थँक्यू देव बरें करूं